नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। आज मंत्रिमंडळाच्या बसकेत गोयचे मायनिंग धोरण जाता जाहीर। 2 वर्सां उपरांत गोयची मायनिंग बंदी सरकार फाटी घेवपाची शक्यताय। धोरणाचेर सरकारी पावंड्यार सस्पेन्स। आमदारान फोन केलो म्हणून आत्महत्या करप आसना। WRD इंजिनियर गोडबोलेच्या आत्महत्येचेर मंत्री मांद्रेकाराची उतरां। मांद्रेकाराचो आमदार बाबूक तेंको, पुलीस घेतात जबानी। तिळारी धरणग्रस्तांक महाराष्ट्र सरकाराचेरूच ना विश्वास। गोंय सरकारान थारायल्ली लुकसाण भरपाय अडकली। थेट पैसे दितले म्हळ्यार महाराष्ट्र सरकार दिना धरणग्रस्तांचे लिस्ट। काँग्रेस लागली कामाक। जॉनान गोंयच्यो नव्यो 40 गट समित्यो। दोनूय जिल्लो अध्यक्षांची नावां धाडली राहुल गांधी आनी दिग्विजय सिंगाक। आयज मडकय सावन जनसंपर्क मोहीम। आणि खेळात भारताची बॉक्सिंग क्वीन मॅरी कॉम आशियाई खेळा सर्तीत जैतिवंत। काझाकिस्तानाचे बॉक्सराक हारोवन जोडले भांगरा पदक। भारताची भांगरा पदकां पावली 7चेर। खबरो विस्तारान। मायनिंग धोरणाचो मसुदो तयार जाला। आज मंत्रिमंडळाच्या बसकेत नवे धोरण मुख्यमंत्री पर्रीकार मांडटलो। सुत्रांकडच्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गोंयची मायनिंग बंदी काडपाचो निर्णय एक वेळ आयज जावंक शकता। हायकोर्टाच्या आदेशा प्रमाण 28 लिजांचे रिन्युअल आनी 2007 उपरांत केल्ले मायनिंगा खातीर अतिरिक्त अधिभार हे धोरणांतल्यान सरकार खण उद्देगांक लावपाचो आसा। अतिरिक्त अधिभाराचो विशय चड करून विधानसभा अधिवेशनात येतलो। लीज रिन्युअलाचेर हायकोर्टाचो आदेश आनी ते फाटभुंयेर पर्रीकार सरकारान उलोवन दाखयल्ले प्रस्तावित मायनिंग धोरणाचे फाटभुंयेर गोवा फावंडेशन सुप्रीम कोर्टात गेला। सुनावणी 13 ऑक्टोबराक थारल्या। हे परिस्थितीत गोंयचे मायनिंग धोरण आयज मंत्रिमंडळा मुखार येता। सप्टेंबर 2012त गोंय सरकारान घाल्ली बंदी वट्ट 2 वर्सां उपरांत काडपाची घोशणा मुख्यमंत्री पर्रीकार आयज करूंक शकता। सांजे मेरेन धोरण गोंयकारां मुखार जाहीर जातलें। मंत्रिमंडळाचे बसकेत खणबंदी फाटी घेवपाची म्हत्वाची घोशणा जावं येता म्हूण सुत्रां सांगतात। मायनिंग धोरणाचेर गोंयच्या मायनिंग उद्देगाचो फुडार थारतलो। सरकारान धोरणाचो मसुदो सोमारा सांजे तयार केलो। खण खात्याचे अधिकारी आनी उंचेल्या पदावयले प्रशासकीय अधिकाऱ्यांक लेगीत हे प्रक्रियेपासून सरकारान पयस दवरल्यात। प्रुडंटाक धोरणा विशीं कांय गजाली कळ्ळ्यात त्यो अश्यो। हायकोर्टाच्या आदेशा प्रमाण लिजांचे रिन्युअल। पयल्या टप्प्यांत 28 लिजांचे रिन्युअल। उरिल्ल्यांचो निर्णय नव्या धोरणा प्रमाण। उरिल्ल्या लिजां विशीं केस टू केस निर्णय। 2007 उपरांत जाल्ले सगळे मायनिंग सुप्रीम कोर्टान बेकायदेशीर थारायलां। हे मायनिंग केल्ल्या कंपन्यांक परत लीज दितना तांचे कडच्यान कायदेशीर रितीन कांय येणावळ काडून घेवपाचोय सरकाराचो विचार चल्ला। अतिरिक्त अधिभार घालून नवी येणावळ काडपाचो यत्न। हो अधिभार लादपा खातीर खासा फॉर्म्युला। अधिभार मायनिंग धोरण अधिसूचित जाता त्या दिसा सावन। अधिभाराचे निश्चित स्वरुपा विशीं सस्पेन्स। हो अधिभार कितलो आसतलो, तातूंतल्यान सरकार कितलो पयसो उबो करूंक सोदता हाचेर अजून सगळें गुप्त दवरलां। अधिभाराचेर निमणो निर्णय येता त्या विधानसभा अधिवेशनात जावंक शकता। मात तो 2007 साला सावन लादप सारकें जावचें ना अशें BJPंतल्या एका गटाचें मत। आदल्या काळांतले गजालींचेर उद्देगाक अतिरिक्त भार लावचो न्हय हें धोरण लोकसभा वेंचणुकेंत BJPच्या जाहीरनाम्यांत लेगीत स्पश्ट आसा। ताका लागून मायनिंगाचेर अधिभार लायलो जाल्यार चड करून हे फुडें लागू जातलो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। आमदारान फोन केलो म्हणून अधिकाऱ्यान आत्महत्या करप आसना। WRDचो इंजिनियर किरण गोडबोलेच्या आत्महत्येचेर मंत्री दयानंद मांद्रेकाराची उतरां। गोडबोलेक निमणो कॉल आमदार बाबू कवळेकारान केल्लो। आमदार कामां खंय पावली काय म्हूण विचारूंक अधिकाऱ्यांक 17 खेप फोन करतात। ते खातीर आत्महत्या करपाची गरज ना म्हूण मांद्रेकारान बाबूक तेंको दिलो। पुलिसांनी हे केशींत आतां मेरेन 8 जाणांच्यो जबान्यो घेतल्यात। पुलीस गोडबोलेच्या घरकान्नीची जबानी घेवंक रावल्यात। WRD इंजिनियर किरण गोडबोलेच्या आत्महत्येचे केशीन उदका साधन मंत्री दयानंद मांद्रेकार काँग्रेसीचो आमदार बाबू कवळेकारा फाटल्यान रावला। आमदारान फोन केलो म्हूण जीव दिवपाचो नासता। आमदार खात्याच्या कामा खातीरूच फोन करतात आनी कित्याक न्ही म्हूण मांद्रेकारान मिडियाक जाप दिली। त्या इंजिनियराक निमणो कॉल आपलो आशिल्लो जाल्यार आत्महत्येक आपूण जबाबदार आसपाचो काय म्हूण आमदाराचो उलटो प्रस्न। MLA इलेक्टिव्ह रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफिसरांक फोन कित्याक करता? अरे बाबा खंय वणो पडला, लोक येवन आमकां हे करता जाल्यार आमी त्या ऑफिसान फोन करता। येतो अर्थ
तेंच्यांनी प्रत्येक मनशान फोन केलो की सुसायड करतो ऑफिसान अशें आहा. लास्ट पोल काँग्रेस MLAचो आसलो काय आनी कोणाचो आसलो हांव नकळो. कदाचित म्हाजोय कॉल आसूंक शकतालो कोणी कंप्लेन केल्ली जाल्यार तो वॉट्सअप तुमी म्हाजें नांव छापून हाडटले जाल्यार दुसरे दिसा. इंजिनियरांचेर कामाचो ताण पडटा काय म्हूण विचारल्यार मांद्रेकार म्हणटा कामाचो ताण पडपाचो प्रस्नच येना. 10 फावटी फोन केल्यार पसून अधिकारी काम करिना. लोक कंठाळून अधिकाऱ्यांचेर हात घालपाच्यो घडणुको घडटात म्हूण मांद्रेकार उरपाटो उलयलो. म्हाका दिसता तणाव येवपाचो प्रश्नच येना. तणाव कित्याक येतलो अशा पद्दतीचे म्हाका तरी कोणीन सांगूं ना बाबा आमी तणाव हितून आमचेर भरपूर तणाव आसा की खरें सांगचें जाल्यार 10 फावटीन सांगल्यार सुद्दां इंजिनियर कामूच करिना. तेंचे तणाव कसलो येयला तो समजना. त्या दिसा आमचे शापोरा उदक नासलें. 200 लोक म्हाज्या घरा कडेन येयले. हांवें सांगलें सगळे फिल्डार आनी ऑफिसरांक थंय फिल्डाराक पयले. लोकांनी तो शाणपणां सांगता म्हणजे बुसकटाक पासून घट धरलो. चव्हाण म्हणून पर्वरी आहा पळय एका भूस घट धरलो आनी मारपाकूय आसलें. हांव अक्षरशः पांयां पडला तांकां. एटलीस्ट हांव फुड्यान म्हणून तरी हात लावं नाका म्हणून. किरण गोडबोले आत्महत्या केशीन मडगांव पुलिसांनी आतां मेरेन 8 जाणांच्यो जबानी घेतल्यात. तातूंत WRD खात्याचे कर्मचारी आनी गोडबोलेची घरची आसात. पुलीस गोडबोलेच्या घरकान्नीची जबानी घेवंक रावतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. तिळारी धरणग्रस्तांक महाराष्ट्र सरकाराचेरूच विश्वास नाशिल्ल्यान गोंय सरकारान थारायिल्ली तांची लुकसाण भरपाय आडकल्या. ECS ट्रान्स्फरांत पयशे थेट धरणग्रस्तांचे बँक खात्यांत घालतले म्हळ्यार सुद्दां महाराष्ट्र सरकार गोंयाक धरणग्रस्तांची यादी दिना. WRD मंत्री दयानंद मांद्रेकारान मिडियाक ही जाप दिल्या. गोंय सरकाराचेर तिळारी धरणग्रस्तांचे सुमार 33 कोटी लुकसाण भरपायेचें वजें आसा. सुमार 950 शेतकारांक तिळारीचें धरण बांदलां. त्या धरण प्रकल्पांत गोंयचो वांटो 73%, महाराष्ट्राचो 27%. थंयचे 1000भर शेतकारांक लुकसाण भरपाय दिता म्हळ्यार गोंयचेर 30 कोटी वयर भार पडटा. दरेका शेतकाराक 5 लाख दिवपाचें थारलां. तातूंत गोंयचो वांटो 73%. धरणग्रस्त म्हणटा पयशे सरळ शेतकारांक दियात. महाराष्ट्र सरकाराक दिल्यार तांचे हातार पडत म्हूण तांकां खात्री ना. पयशे थेट धरणग्रस्तांच्या नांवार ट्रान्स्फर करतले म्हळ्यार खंय महाराष्ट्र सरकार धरणग्रस्तांची यादी दिना अशें मांद्रेकार उलोवन दाखयता. आमच्या चीफ मिनिस्टरान 2 तांकां पत्र बरयली केन्ना मिटींग घेवया काय म्हणून. जाल्यार ह्या दोनूय पत्रांक महाराष्ट्राच्या खंयच्याच अधिकाऱ्यान PW आपले वॉटर रिसोर्सीस मिनिस्टर आसात किंवा चीफ मिनिस्टर आसात तेंच्यांनी कसलोच रिस्पॉन्स दिवंक ना. आतां महाराष्ट्राचे इलेक्शन लागल्या कारणान तेंच्यांनी इल्लो नेट आनीक धरलो. म्हणजे कदाचित इलेक्शन जर नासलें महाराष्ट्राचे जाल्यार ते थोडे नरम जावन ते 3 लाखाची एग्री जावंक शकताले. पूण आज तांकां संदी मेळ्ळी. कारण इलेक्शन म्हटल्यार तो सगळे पक्ष सगळे पॉलिटिशियन हे खंय तरी इलेक्शनाच्या हेतून ही विकती पेडा नाका अशें म्हणून तेंच्यांनी ती स्पेशल ही बैठक घेव म्हणून आमी फाटलीं 2 वर्सां सांगताले तांकां. पयशे आहा पळय न्हू तुमी फाल्यां बाबा 34 कोटी किंवा 35 कोटी जे जाता ते काडून जर तुमी महाराष्ट्रा गव्हर्मेंटा कडेन दिशात आनी आमकां दी म्हणून तशी तूं करूं नाका म्हणून सांगलें तेंचे. ते लोक सांगता हे पयशे आहा पळय हे तुमी आमचे कडेन दिया म्हणजे बँक अकाउंट. म्हणजे महाराष्ट्राक सांगिल्लें की बेगीच्या बेगीन आमकां तांचे म्हणजे बँक नांवां बँक अकाउंट आनी सगळे ESC कोड आनी कितें आमकां सगळें ऑथेंटिकेटेड बाय कलेक्टर आमकां नांवां धाड म्हणून. आमी तांकां कितल्या फाटी हें केलें अजून काय ती नांवां येवना आमकां. आनी ताका आमी प्रोविजन पसून केलां. ऑनरेबल मिनिस्टरान केलां. CMान ऑनरेबल CMान कितले म्हणजे 38 पॉयंट कितले तरी क्रोर्स वी हॅव ऑलरेडी बजेटेड इन सप्लिमेंटरी डिमांड्स. आनीक वी आर रेडी विथ आवर दीस ओन्ली आमी तांचे कडेन हें रावता तांचे लिस्ट आनी हें येतकी आमी ट्रान्सफर करतले. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. घेवया एक विराम.